पहिले सुवातेर the members of the press and all our executive members, a very big thank you. की आयज despite being Sunday, आयज सगळी तुम्ही हांगा आयल्यात म्हूण. Today is a very historic day, not only for गोंयचो आवाज, but also for the state of Goa. ही आमची संघर्षाची सुरवात जी जाल्ली in 2018, ही आयज we have reached this stage where the prospects of Goa surviving on its own with the type of leadership and governance, it looks very bleak. 8 तारखेर एप्रिलाचे 2018 आमचे सगळे खूबशे एक्टिविस्ट, खूबशे कन्सर्न सिटीजन, environmentalists, economists, doctors, people from various professions came together and we decided to form an organization. And ताजें नांव आमी दिलें गोंयचो आवाज. There was a reason for taking this name गोंयचो आवाज. आमकां खबर आसा, in a democracy, there is a ruling dispensation and there is the opposition. The opposition echoes the voice of the people. जो लोकांचो आवाज आसा, जे लोकांक बरें लागता, वायट लागता, तांणी हो आवाज on the floor of the assembly गाजोवपाक जाय. And in Goa, the voice of the people naturally will be गोंयचो आवाज. But आमी पळयल्लें in the assembly for last many years, जो ऑपोजिशनाचो आवाज जावंक आशिल्लो तो आवाज बंद पडलेलो. And then we had to come to the streets and do the duty of the opposition. And we took the name of गोंयचो आवाज. ही जी चळवळ जाल्ली आसा, the struggle, हें कित्याक करचें पडलें? Since last many years, we have been seeing massive destruction of Goa, sellout of Goa. जेन्ना 2017 इलेक्शन जालें, तुमकां खबर आसा, today's ruling dispensation had lost the mandate of the people. But तांकां कांय फरक पडोंक ना. They bought the MLAs from the opposition. Rather, the ones who were supposed to form the government, तांचे wholesale घेतले. आमकां खबर आसा what type of wholesale buying and selling is going on. Whether it was the casino money, real estate money, gambling money, all this type of vices have come, and ye paise is used to buy the MLAs. आयज ते गुलाम जाल्ले आसा, आवाज बंद जाल्लो आसा. One issue after the other. First, when we formed the organization called गोंयचो आवाज, we formed it to fight against the ill-conceived regional plan. The planan, they had laws which everything was converted into settlement. Whether amchi bhata, sheta, dongor, rana, everything was there for sale. And no Goan could buy that. No Goan could afford. Sagle aile. Whether you call Delhi party or Khoinchi, they came with cartloads of money and आमचे जमनीक विकत्यो घेतल्यो. Where would our future generations go? हे जे आमचे youth आसा, भुरगीं आसा, खंय वेतलीं, खंय रावतलीं? In a very short span of time, they would be aliens in their own land, the land of their ancestors. आयज तर आमी बरें लायफ जियेल्ले is because thanks to our ancestors, तांणी आमची जमीन सांबाळून दवरलेली, आमचे दर्या, आमची शेतां, भाटां, दोंगर सगळे सांबाळून दवरलेले. एका शॉटान तांणी सेटलमेंट करून विकून काडले. आफ्टर द रिजनल प्लॅन तुमकां खबर आसा कसले कसले कायदे हाडले. बी इट द TDR 16B, मागीर फॉर्मलिनाचें जालें. सगळे वॉज अ डायरेक्ट अटॅक on Goans and on the state of Goa as a whole. मागीर ते आमच्या दर्यांचेर गेले. You are aware
how the sacred river of Madai, जे आमचो सरकार including the chief minister kept assuring us that Madai is my mother, म्हजी आवय, ती काय विकून काडली. That is the type of level of governance we have come to. The lows that the government has hit. We were forced to come onto the streets every now and then. And what type of governance they were giving? Amchi GDP at one time was the highest in India. We used to feel proud. The GDP of Goa is very high. Amchi literacy rate was very high. The education level was good. Eyes popa gelar, where is our GDP? What is the rate of employment and unemployment? What is the quality of education that we have in Goa? Amcho health sector khoi paulla asa. Whatever the health schemes are being rolled out is only for their own profits, for their greed. Goa is collapsing as a state, or almost collapsed. And poru, jenna pandemic hit Goa as well as the whole country, the whole world, the Prime Minister announced a lockdown. आमकां सरकारान सांगले, तुम्ही भितर रावा, be safe. The Prime Minister came out with a term called Atmanirbhar. And at that time, आमचो दोतोर बाब जो आसा, the Chief Minister, who my colleague Shri Swapnesh Shellekar Sadat Munta, CM in Goa does not stand for Chief Minister, it stands for Chief Manager. He is only managing MLAs, khoinche vikte घेवपाचे, khoi kide घालपाचे, रातयां कशे kide करपाचे. He is a Chief Manager. He coined a new term called Swayampoorna Goy. Atmanirbhar India ani Swayampoorna Goy. Self-reliant. And you all must have seen a few days back, Sindhudurga Gello. What did he say? Swayampoorna is impossible. We have to be dependent on them. If we have such a government, a chief minister who believes on being dependent on other states, tumka kaltale in the days to come, in the years to come, goinche kide जातले पयते. आयज कसली परिस्थिती आसा. आनी जेन्ना पॅन्डेमीक जालें, लॉकडावन जालें, आमकां सांगलें तुमी भितर रावा. आमी भितर रावले. सरकारा कडेन कोऑपरेट केलें. And that is the time we came to know, आमकां भितर दवरले, and they brought destructive projects like Naushi Marina, double tracking, expansion of national highways, 400 kV transmission line. आमी भितर आशिल्ले, म्हळ्यार भायर येवचें पडलें आमकां. We studied the entire projects, all the projects in detail. We have a huge team. Sagle shikulle burge, north, south, entire Goa. And we came to know that there was a fraud being carried out on the people of Goa. Double tracking, national highway expansion was only meant to transport coal, which was not meant for Goa, but for other states, companies in other states. And who was supposed to benefit? Crony capitalists like Adani, Jindal, hanka faydo जावपाचो आशिल्लो. Who are these people? Who are these crony capitalists? आयज ते सरकाराक control करता. Today you must have read in the newspapers, you have got the first stage clearance for forest. Yeah, sarkaran, controlled by the crony capitalists, they have given a green signal to cut the forest. Over 50,000 trees will be felled. फक्त crony capitalists फायदो करपाक. And when we hit the streets to oppose these, we started conducting awareness programs across Goa. And that was the time आमचे जे गोंयचे youth आसा, थोडेशे युथांक आमचे बराबर आयल्या, because today we have told them, you have to lead Goa. But as the awareness programs progressed in each village, साउथ कवर केले, नॉर्थाक भितर सरले आमी,
village after village. That was the time we could hear some murmurs from the youth. परते परते म्हणपाक लागले, केन्ना पासून आमी रस्त्यांचेर ही झगडी करतले. They were speaking their minds and hearts out. They said, ह्या सरकाराक कान ना, भेरे जाल्ले आसा, दोळे ना, दोळ्यांचेर पयशांची पट्टी मारलेली आसा, तोंड्यान पयशांचो गुड्डो मारलेलो आसा. वो केन्ना पासून आमी भोंवतले ऑन द स्ट्रीट्स. आनी तांकां विचारलें आमी, वी हॅव टू कंटिन्यू दीस स्ट्रगल, वी कॅनॉट गिव अप. आतांची तरणाटीची, टुडेज यूथ, दे सेड, वी डोंट बिलीव इन ऑल दीस सदांच स्ट्रीट्सांचेर रावपाचे. वी वॉन्ट यू ऑल एज गोंयचो आवाज टू एंटर द पॉलिटिकल ring, the political battlefield, because they had interacted with some of the ministers and they found that the knowledge that they have, the level of intelligence and intellectuality was zero. They only knew how to rob Goa. And ताणी आमकां सांगले, we have to. We tried to convince them. We were reluctant. And when we reached Shivolim, रातचो जेन्ना प्रोग्राम जालो, आय रिमेंबर दॅट नायट सगळे युथांनी आमकां सरावंड केले. एंड वी सेड, वी वॉन्ट अलाव यू टू लीव शिवोलीम टील यू ऑल डोंट गिव अस दॅट वर्ड दॅट यू ऑल आर गोईंग टू गो पॉलिटिकल. आनी दॅट इज द टायम आमची गोंयची आवाज एज NGO, द कोर कमिटी एंड द एक्झिक्युटीव कमिटी मेट. आमी डिस्कस केलें, दिस इज वॉट इज द डिमांड ऑफ द यूथ. And finally we had to introspect, debate, brainstorm, and finally we involved the youth in our meetings, in our brainstorming sessions, and their thinking was very clear. They said, we have to go political, and we had to bend before them, accept their request, accept their demands. And आयज आमी हांगा आसा, which we say is a historic day, not only for गोंयचो आवाज, but for Goa, for the youth, for the future generation, those who have not yet been born. आनी आमी एक प्रॉमिस करता तुमकां की we will live up to the vision which has been displayed. गोंयच्या आवाजान जी टीम एक विजन काडला, आमी एक मिशन आसा आमचें, आमी त्या मिशनाचेर चलतले. हाचेर फुडें सांगपाक आय रिक्वेस्ट माय कोलीग श्री स्वप्नेश शेर्लेकर टू डू द प्रोसिडींग्स. एप्रिल 2018 हांगाच्यान आमी ही झूज चालू केल्लेली. हे 3 वर्सांक खुबशे अडखळे येयले आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आमी ही झूज वैयक्तीक कारणाक लागून करूंक नासलेली. आमकां पटलेलें आनी सगळ्यांक दिसतलें तुमकां, आमकां पटलेलें की हे जे कितें गोंयांत चल्लां सद्याक, ते गोंयाक भलायकेचे वाटेर कशेंच व्हरतलेशें दिसनासलेलें आमकां. जितले डिसिजन्स घेतलेले, जितले निर्णय घेतलेले सरकारान म्हणा आनी ऑपोजिशनान तेंचेर ऑब्जेक्शन दिवंक ना, हेजो अर्थ तेंची सहमती म्हणा, ही फक्त आमच्या गोंयाक नाशाडीच्या मार्गार व्हरपाचें आसलेलें. हे सरळ सरळ दिसताले, धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां दिसतले असले निर्णय घेतले गेले, पूण तरीत कोणी कांय करूंक ना. फुडाराचे कोणी विचार केला? राजकारण म्हटलें कितें? तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न पडटलो की तेज्या पयलीं हांव एक सांगपाक सोदतां
की हय गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयता, आमी पॉलिटिकल वयता, गोंयचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज हो एसम्बलीन पावपाक जाय, कित्याक थंयसर उलयल्या शिवाय ह्या राजकारणांक आयकोंक येना. ती तेंची जर युद्ध भुमी जाल्यार आमी त्या युद्ध भुमीचेर मदीं सरोन तांकां हरयतले. गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयतले. पेपर्स बीन ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आहा इलेक्शन कमिशनराक. आमी 2 म्हयन्या पयलीं प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. आतां फक्त आमकां थंयसरल्यान मान्यता मेळपाची वाट पळयता आमी. बाकी सगळे आमच्या सायडींतल्यान क्लियर आसा. हो प्रोग्रेस. पूण तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न पडटलो. गोंयांत सद्याक इतल्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा, तितून आनी एक कितें आहा? पडटा काय ना? तुमी जर अवती भोवती पळयशात गोंयांत सद्याक जितल्यो राजकारणीच्यो पार्ट्योज आसा, राजकारणी आसा, आमचो समज असो आसा गोंयच्या आवाजान, राजकारण म्हटल्यार समाजकारण, समाज कल्याण. हे जितले अस्तित्वान जे पॉलिटिकल पार्टी सद्याक गोंयांत आसा, कितले जाण समाज कल्याणाक लागून प्रामाणीकपणे वावुरता? एक तरी नांव तुमच्या लक्षांत येतलें जे प्रामाणीक आसा आनी खऱ्यांनीच समाजाक लागून वावुरतात अशें? जितले पॉलिटिशियन्स आहा, राजकारणी सद्याक आसा गोंयांत, एक तरी नांव तुमच्या लक्षांत येता? हांव जेन्ना प्रामाणीक, ऑनस्ट आनी फॉर पब्लीक कॉज वावुरता असो एक तरी आसा? सारको गोंयांत वॅक्यूम जाल्लो आहा. दुश्काळ परिस्थिती. राजकारणान प्रामाणीकपणा जिवंत उरोकूच ना. आनी ती प्रामाणीकपणा, ती ऑनेस्टी, ती इंटिग्रिटी परत राजकारणान येवपाक जाय, गोंयच्या पॉलिटिक्सान येवपाक जाय, म्हणून गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयता. जितले सगळे डिसिजन्स ह्या सरकारान आनी अनओपोज ऑपोजिशनान घेतलेले आसा, खंयचो निर्णय गोंयाक वयर काडटलो असो दिसता तुमकां? गोंयाक किंवा गोंयच्या लोकांक पब्लीक इंट्रस्ट उरोंक ना. खंयच्याच डिसिजनान, खंयच्याच निर्णयान ह्या सरकाराच्या पब्लीक इंट्रस्ट दिसून येना. खंयचोय तेंचो निर्णय घेया, रिजनल प्लॅन घेया, मोपा घेया, डबल ट्रॅकिंग घेया, फक्त ठरावीक तेंचे जे इश्ट आसा, क्रोनीस आसा, तांकां फायदो करपाक लागून हे तेंचे निर्णय आसा. मागीर हितून पब्लीक खंय उरली? फक्त इलेक्शना टायमार मतां मागपाक, मतां घालपाक आनी तांकां 500,000 रुपया दिवन तेंची 5 वर्सांची नाशाडी करपाक. हे बदलपाक जाय. आनी हेच बदलपाक गोंयचो आवाज भितर सरता. आनी हरशीं बीन नैसर्गीक संतुलन, नॅचरल बॅलन्स ह्यो आसतात. जेन्ना हेंचे असले राजकारणी गोंयांत वावुरतात तेन्ना आमचे असले प्रामाणीक लोक घरा बसून पळोवंक शकना. पळयले जाल्यार आमी ह्या जमनीचे पुत्र न्हू, भुमीपुत्र न्हू, किंवा आमी गोंयकार म्हणपाच्या लायकेचे उरचे ना. हे तोंडा वयल्या तोंडार फटिंगपणां करतले, आमच्या समोर आमचें गोंय लुट्टले आनी आमी उगी रावन पळोवपाचे? कांयच एफर्ट्स घालप ना, कांयच प्रयत्न करप ना? हे आमकां तरी मान्य ना आनी जे आमच्या वांगडा लोक आसा तांकांय मान्य ना. हांव आयज हांगाच्यान एक उलो मारपाक सोदतां. जितले स्वाभिमानी गोंयकार आसात, प्रामाणीक गोंयकार आसा, ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसना, सद्याक खंयच्या पक्षाचेर उबे रावलेले आसना, पार्टेन आसना. तुमकां जर खऱ्यांनी दिसता की गोंय राखपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय आनी ह्या मातयेचो, ह्या जमनीचो जर तुमकां रीण परतफेड करपाक जाय अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार गोंयचो आवाज तुमचो.
आमच्या वांगडा येवचे तुमी. आमचो एकमेव हेतू इंट्रस्ट एकूच आसा, गोंय ही भूमी, ही माती हीच आमची कर्मभूमी आनी हीच आमची जन्मभूमी आनी हीच आमची मरणभूमी जातली. म्हणून आमी ह्या मातयेचें रीण परतफेड करपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक मागता आमच्या वांगडा येवचे, गोंयचो आवाज आनीक मोठो करचो आनी आपलें रीण ह्या मातयेचें परतफेड करचें. देव बरें करूं. आता आमचे यूथ एक्झिक्युटिव्ह मेंबर मिस वॅलरी अल्फॉन्सो हू प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आमचे अवेरनस प्रोग्रामान आनी खुबशे मंत्री कडेन गेले, आपणाची युथांक घेवन आनी क्वेश्चन केलें आनी जांचे कडेन आन्सर नाशिल्लो ते आमचे लिडर आतां उलयतले. थँक्यू कॅप्टन. सगळ्यांक बरो दीस हांव येता. हांव वॅलरी आफोन्सो, एक स्टुडंट अँड एन एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज. फायनली आमकां युथांक एक पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. हांगा आमचो फायनली आमचे ओपिनियन्स, आमचे आयडियाज, आमचे कन्सर्न्स, आमचे सजेशन्स आमी दिवपाक जाता. इतले फावटी आमी ट्राय केले आमचे ओपिनियन्स सांगपाक, कोणें आयकलां आमचें ना. आमचे सिनियर्स ऑफ गोंयचो आवाज, आमी थँक्यू म्हणटा तांकां. आमी तांकां बरें सतायले. आमचे सजेशन्स आसले की ती पॉलिटिकल पार्टी करपाक, पॉलिटिकल वचपाक. एट फर्स्ट ती रिलक्टंट आसलोली, तांकां नाका आसले पॉलिटिक्स जॉईन जावपाक. बट आमी जे चोयले, आमी जे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आहात, आमचो जो सिस्टम आसलो तो आमकां लायक जावना, आमकां आवडना. देखून आमी युथान डिसायड केलें की गोंयचो आवाज एक ऑर्गनायझेशन आसतलो जो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करून आमचें मत कितें आसा तो फुडें व्हरतलो. दे आर केपेबल अँड दे हॅव द कॅलिबर. देअर विलिंगनेस इज देर टू सपोर्ट अस, टू टेक आवर फ्युचर फॉरवर्ड, टू थिंक अबाउट अस, टू थिंक अबाउट गोवा. ती विलिंग आहाय. देखून हो पॉलिटिकल पार्टी घडून हाडला. आमचे जायते रिक्वेस्ट आसले, ती रिलक्टंट आसलोली, पण फायनली आमी हिंगा पावलीं. इट इज सॅड टू नोट दॅट आमचे पॉलिटिकल लिडर्स एक्झिस्टींग आसात ते लायज आफ्टर लायज, प्रॉमिसीस आफ्टर प्रॉमिसीस, पूण कांय रियलिटी कांय काम ना. आमी जितले पावत आमी यूथ गव्हर्मेंटा फुडें गेलीं या खंयच्या मिनिस्टरा फुडें गेलीं, आपूण स्टडी कोता म्हूण सांगून आमचे इश्यूज नाकारले, आमकां निग्लेक्ट केले. पूण द मोमेंट आमी गोंयचो आवाज तेंचे अवेरनस कॅम्पेन्सां केलीं या खंयचे डिस्कशन्सां केलीं, ती सगळी स्टडी करून आपणाचें कितें आतां एक्सप्लेन कोत्तालीं आमकां एक पार्ट कोत्तालो आपणा सिस्टमाचो, आपणा डिस्कशनाचो. दॅट इज वॉट वी लायक द मोस्ट. आमकां प्लेस आसलोलो, आमच्या गोंयच्या तरणाट्याचो आवाज ताणें आयकलो. मागीर एक दीस आयलो 19 डिसेंबर 2020, लिबरेशन डे. तुमी जाणा आसतलीं कितें जालें तें. आमकां अनलॉफुली डिटेन केलें. ते टायमार आमी बसींत आसतना आमकां पेंजीम टू पेडणे व्हरतालीं. तेन्ना आमचो मिस्टर स्वप्नेश शेलेकर ताणें बस स्टॉप केली, रस्त्या मदें येवन स्टॉप केली. तो बसीन चडोन आमचे बरोबर आसलोलो. फूल जर्नी ते आमी एकले सोडूना. गोंयचो आवाज मेंबर्स आमकां सांगात दिलो. आमी पोंडा पुलीस स्टेशन पावलीं. आमचे सरप्रायज फादर वॉलमॅक्स आनी कॅप्टन बिरादो थिंगा पावलीं. आमकां अनलॉफुली डिटेन करपाक सोदतालीं ती. कॅप्टनान सांगलें की ना, भुरग्यांक सोडात, युथांक तरणाट्याक सोडात तुमी, पूण आमकां दवरात. हो जो सॅक्रिफायस तेणी केलो, this was where आमचो फायनल कन्फर्मेशन जालो फ्रॉम द यूथ सायड की ऑर्गनायझेशन लायक गोंयचो आवाज मुखार वचपाक जायो. आमकां राजा नाकाय आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमाक, आमकां किंग्स नाकाय, पूण आमकां हंबल खालते मनीस
पब्लीक सर्वंट जे आमचे ताळो आयकपाक रेडी आसात, आमचो गोंयचो आवाज आयकपाक रेडी आसात, तसले मनीस आमकां जाय. देखून हांव सगल्यांक गोंयचो आवाज सिनियर मेंबर्सां थँक्यू म्हणटा की फायनली तेणी आमचो सजेशन आनी आमचो डिमांड जो आसलेलो तो मानून घेतलो म्हूण. It is time that Goa deserves something better. It is time that the youth deserves better. Thank you. अकरा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावपाचें आसा, सो तेज्या खातीर तुमी कितें प्लॅन्स करताय? स्वप्नेश सांगता. सध्या खुबश्यो पार्टयो आमकां अप्रोच जाल्ले. आमी तांकां स्पश्ट सांगले इट इज नॉट ऑन पार्टी लायन्स, तुमी आमचेशी कित्याक येतात. बट सपोज कोण बरो कॅन्डिडेट आसा जाल्यार आमी तांकां आमचो सपोर्ट दितले. फॉर एग्जाम्पल तुमी पळयलां आसतलें पणजे, सॅड टू से आय ग्रू अप इन पेंजीम, सगळें शिकप म्हजें हांगा जालां. आयज कसले कॅन्डिडेट आसा तांचे कडेन, कसलो MLA आसा तांचे कडेन. आर द पीपल ऑफ पेंजीम बँकरप्ट. एक बरो मनीस तुमकां सोसायटींतलो काडपाक जायना. थंय आमी तांकां एडवायस दितले, आयडिया दितले. कित्याक एक म्हणणी आसा, यू गेट वॉट यू डिजर्व. पणजेची तशी परिस्थिती जाल्या आनी वी वील नॉट अलाव एनीवेर एल्स इन गोवा. But at places, we will strategically extend our support and help. एक वर्स उरला असेंब्ली इलेक्शन, सो तुमी असेंब्ली इलेक्शन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करतले काय जॉयंट वेंचर? ते आमची कितें म्हणटा ती, इफ यू सी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गोंयचो आवाज, इट इज टोटली डेमोक्रेटीक and there is a committee which will decide, will take a decision, which will be debated, brainstormed, आणि what is good for Goa ताजेरूच आमी डिसिजन आमकां सगळ्यांक मानतले. सो दे will decide what will be the. So you keep your options open to join with other political parties. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिता. हांवें जशें सांगलां आत्तां, जे कोण प्रामाणीक लोक आहा गोंयचे आनी जांकां दिसता की आपूण समाजाक लागून वावुरतलो, आपूण गोंयाक लागून वावुरतलो आनी आपूण आपल्या गांवाक लागून वावुरतलो, तांकां हांव हांगाच्यान उलो दिवपाक सोदतां की तुमकां प्रामाणीक लोकांक गोंयच्या आवाजाची दारां उक्तीं आहा. तुमी आमचे कडेन येवचे, आमी तुमकां सपोर्ट करता. Could you give some दुसऱ्या example? पार्टया वांगडा कोलिशन करचें ना? ना, कित्याक करतले? आमचें पयलें पावल न्हू हें. आमकां जर पयल्याच पावलाक आमी दुसऱ्या पार्टी वांगडा वयतले म्हणून सांगलें जाल्यार गोंयचो आवाज पार्टी करपाची गरजूच पडना. आरजी बरोबर तुम्ही हे करतले? आरजी बरोबर तुम्ही हे करतले? कितें? जॉईंट वेंचर. आरजीक पयली पॉलिटिकल पार्टी जावं न्ही न्हू. तुम्ही 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करतले? आं? तुम्ही 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करतले? 40 प्रामाणीक लोक मेळ्ळे जाल्यार डेफिनेटली करतले. तुमच्या हितून प्रामाणिक लोक ना, खंयचे? तुमच्या हितून 40 प्रामाणिक लोक मेळ्ळे म्हणटा. हय. All are not confident about your own people. तशें Captain the other. कॅप्टन एक जालो, हां. आनीक 39 जाय पडटले न्हू. ताच्या भायर जर खूब- काँग्रेसींतल्यान एक आसा. कोण येयलो, आं? काँग्रेसींतल्यान किंवा बीजेपींतल्यान जर कोण रिजायन जावन येयलो, ताका तुमी एक्सेप्ट करतले? आमचे कंडिशन तरी तेच उरतले. प्रामाणीक आसूंक जाय. तो जर चोरून नाडून येयल्लो आहा जाल्यार आमी तांकां घेवचे ना. प्रामाणिकाचं तुमच्याकडे हे कितें सर्टिफिकेट कितें दितले प्रामाणिक? Certificate. क्लीन आसपाक जाय न्हू मनीस. आतां पयल्यार कळटा. पयल्यार मनीस हां. मागीर प्रत्येक जण आपला मुन्सिपालिटी प्रामाणिक जमता मरे. प्रत्येकान म्हटलें म्हणून जायना न्हू ते. तुम्ही कितें
पॅरामिटर कितें लायतले ताका? तेणी फाटल्या तो तर राजकारण्यान आसा जाल्यार ताका आमी आतां इतल्या लोकांची पोलखोल केल्लेली आसा. आमी काल सकाळीं ह्या समाज कार्यान येयला अशेंय ना. 3 वर्सां पासून आमी वावुरता. आमी सुरवातूच करतना खुबश्या राजकारण्यांची पोलखोल केल्लेली. तर आमचे कडेन अशी टीम आहा की कोण प्रामाणीक आसा आनी कोण प्रामाणीक ना हें आमी पळोवंक शकता आनी समजोय शकता. Okay, second, we have been with Awas. Once I put it, so just verify on that. मोदी ठेवया, मोदी. गोंयचो आवाज जशें हांवें सांगलां वॉज फॉर्म्ड इन 2018 जेन्ना रिजनल प्लॅन हाडलो इन वीच वी न्यू दॅट गोवा इज गोईंग टू बी सोल्ड. आनी गोंयचो एकवट पळय आसा दॅट ऑर्गनायझेशन वॉज फॉर्म्ड by some prominent people, Goan lovers, to fight against the double tracking, the national highway expansion and 400 kV transmission line. आणि गोंयच्या आवाजा कडेन असली टीम आशिल्ली which does lot of investigation on all these projects, जे we extended support, expertise, advice, the technical know-how तांकां आमी दिले to गोंयचो एकवट. It continues to be an organization. And whenever they want advice, any support, anything, we always reach out. So they won't be connected with your political front with this. ते तुमी गोंयच्या एकवटाक विचारचे पडटले. They will have to clarify because they are a separate organization. तुम्ही असता ना आमी आमी फ्रॉम गोंयचो आवाज whenever there is an awareness, आता 74 awareness program झाले. So wherever they had, they invited Goincho Awas to give the presentation. They would organize everything, prepare the infrastructure for that every day. And there were many organizations तांचेकडे. आमचें जे organization आसा, we used to go and give the awareness program because we had the entire details of the projects. We have seen various activists who have been fighting with your issues and all. Like example like Abhijit and Father Baldwin. So are they also part of the, would you be thinking of getting them on board or what it is? It is something like what Mr. Swapnesh has told. That's why I'm saying. Good people, प्रामाणिक मनीस जे आहा आमची दारां उक्ती आसतली. And we will even personally reach out to good people. Not that we will just give a call, we will personally reach out. कित्याक असले लोक जाय गोंया सांबाळपाक. How would you react on, there are a number of political parties like RJ Bhulde, Aam Aadmi Party, Tumchi Atalantali. Everybody is fighting for the cause of Goa. Yes. But finally सगळे समज शुक्लन काम केलें, वोट कोणाक वयतले? आसा तेच परत येतले. वोट कोणाक वयतले? BJP जिततले, काँग्रेसाचे वोट, because see, everybody thinks about minority votes, major chunk divide जातले. So if everybody, why don't come together? सगळे समज separately केल्यार कोण जिततलो फायनल तुमच्या हिसपान दिसतलें? One is the strategy that is required to defeat the present dispensation. That doesn't mean की आमी खंयचे जे करप्ट पार्टीज आसा तांचे कडेन मेळटले म्हण. बिकॉज द सेम थिंग वील हॅपन. तुमकां खबर आसा 2017 आमी म्हणा पळय तशें द प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन लॉस्ट द मॅन्डेट डिस्पायट सो मेनी पार्टीज बीइंग देट आनी समते विकते घेतले. वेदर इट वॉज MGP, काँग्रेस सगळ्यांक विकते घेतले. द पार्टी वीच स्पोक अगेन्स्ट द BJP वॉसिफरसली दे एक्सटेंडेड द सपोर्ट कदेल दिली बसा म्हण गोंयकारपण म्हण. And as my colleague Swapnesh said, there is a vacuum. And that vacuum has to be filled by an organization or a party which has got values, which has got promise for the future generation. गोंया कशें सांबाळपाक जाय. So when the time comes, definitely the right strategy will be used despite many parties being there. एकूय जर प्रामाणीक कॅन्डिडेट मेळोंक ना तुमकां आतां तुमी इलेक्शनाक वयतला हा बरें. ना वयचे पार्टी प्रेसिडेंट कोण आसलो? हांव आसा. Swapnesh Sherlekar, we have elected him as the party president. तुमचे इश्यूज खंयचे आसतले? खंयचे इश्यू घेवन वयतले तुमी? मेजर प्रोजेक्टूच घेवन ना. वयतले? बाकीचे इश्यू? सध्या हांवें सांगलां तशें वॉट इज द GDP ऑफ गोवा.
what is the employment condition in Goa? 17,000, 17,000 youth are graduating every year. What are the prospects? Bleak. आवय बापाय खबर नासा की ग्रॅज्युएट जातले म्हजे भुरगे ताका जॉब मेळटलो की ना तो. वॉट इज द हेल्थ सेक्टर? पयर जेन्ना पेंडेमिक, जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ दीस कोरोना व्हायरस, आम्ही 27 मार्च लास्ट एक लेटर बरयली चीफ मिनिस्टराक. दिस इज हाव यू हॅव टू मॅनेज द क्रायसीस. खंयचे हॉस्पिटल, खंयचे PHC, हाव, which are the beds to be earmarked, how things have to be managed. We wrote also to the chief secretary because we know he is the chief manager. सध्या तो जॉब घेतलो आसा chief ministeraन. But he also, they could not control. And finally they fell back on that ideas that we had given. What about education? You see, what about mining? I thought you all will ask about mining. कशा लोकांक फटयता? Our policy is totally different. Every mining dependent will get a job. What about sustainable growth? Tourism paya. आयज तांकां तकली ना. 4.3 lakh people are directly or indirectly dependent on tourism. Whether be it shack owners, taxi drivers, or hoteliers, anybody. They don't have a policy. And if today, as you said, the 3 linear projects, if they come, and if there is coal dust everywhere, खंयचो tourist येतलो? Even the tourism industry will collapse. We have got a vision. We have worked out for various sectors, be it employment, be it education, health, tourism, mining, सगळ्याकडे आम्ही एक, we have brainstormed. There are a lot of experts who don't want to come in front. आमच्याकडे आसा advocate आसा, जुईज आसा, retired, दोतोर आसा, teachers, professors. So they also thought, yes, we have to come together. Captain, I would like to ask one more question. Like there are many political parties कितें म्हणटा, like go forward, government one car कोण म्हणटा, RG म्हणटा को government, दुसरे आनी आतां आम आदमी पार्टी that which are म्हणटा. What would be the vision that you would like to talk about your party? आमचे विजन हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा. So you can explain. तूं सांगता? तितून सगळ्यात म्हत्वाचो जो तुमकां दिसता पळय तो पब्लीक इंट्रस्ट. आमचे सगळे जे कितें पॉलिसीज, जे कितें प्रोसिजर्स जे आसतले ते पब्लिकाचो हित लक्षांत दवरूनच आसतले. आतांच्या परिस्थितीन जे कितें चल्लां तितून पब्लीक इंट्रस्ट नांवाचो प्रकारूच उरोवंक ना. आमचो विजन, इट इज रिलेटेड टू गोवा, इट इज रिलेटेड टू गोवन्स आनी पब्लीक इंट्रस्ट. तुम्ही म्हणटा पळय तो हांवें समजतो तुम्ही म्हणटा पळय तो हांवें सगळें हाडलेलें जाल्यार एवरी पॉलिटिकल पार्टीज जेन्ना न्यू जाता पळय अनावन्स करीत आसता, पूण मागीर तें कांय जायना. अदरवायज पीपल लायक कॅप्टन विराट वूड हॅव नॉट कम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी टू फायट अगेन्स्ट गोवा न्हू. असलें सगळें जालेलें आनी सगळ्यांनी आमी हें विजन म्हणटा केलेलें जाल्यार मागीर कोण करना पॉलिटिक्सान. हांव समजूंक शकता अशें घडोवंक ना आनी तें घडोवपाक लागून गोंयचो आवाज फुडें येयला. अशें घडोवंक ना मानता, लोकांक पटपाकूय कठीण जातलें, पूण तेंच सिद्ध करपाक आमी फुडें चल्ला न्हू. जावंक ना न्हू म्हणून हो प्रश्न येयलो. जर जाल्लेलो हो प्रश्न देंवचो नासलेलो आयज आमी हांगा बसचेय नासलेले. दुसरे इलेक्शनाक येता म्हणटा पळय ते गोंया खूब सांगतात ते फक्त जावचो जावचो ना. तेंच्यांनी केल्लेलें जाल्यार आमीच आमकां हांगा बसपाची गरज पडची नासलेली. गोंयचो आवाज इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. सर यू वॉन्ट टू से लोकांच्या काळजान उजो पेटलेलो आहा. हय, भितर ना ना उजो म्हणून 5 एलिमेंट आहा पळय निसर्गाचे, तितून एक फायर आहा, तो उजो. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू.